मांडवीचे कॅसिनो वेऱ्या रेश मागूस दर्यादेगेर हाडल्यार कायदो घेतले हातात. गोवा फॉरवर्डाचो साळगांवचो आमदार जयेशान दिला शिटकावणी. कॅसिनोंचे स्थलांतर करपाच्या मायकलाच्या विधानाक घेतली हरकत. सीएएच्या विशया वयल्यान राजकारणी घालपाक सोदतात धर्मां भितर दोशी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दागली विरोधकांचेर तोफ. जाल्यार जमनींचेर दोळो दवरून भाजपाच घालतात जाती भितर फूट. गाकुवेदान सोडले भाजपा सरकाराचेर ब्रह्मास्त्र. मुरगांवच्या कांय मतदारांची नावाच जाली मतदान वळेरेंतल्यान गायब. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेवची गंभीर दखल. मुरगांव पालिके मुखार थळाव्यांनी धरले धरणे. कागदपत्रां दिवपा खातीर वेळ वाडोवन दिवपाची केली मागणी. दिश्ट नासूनय घेतले संवसारांतल्या सोबीत सुंदर गजालींचो अणभव. 2 फेब्रुवारीक सांताक्रुजा मनयतले मुजगाचे फेस्त. नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड संस्थेचे वांगडी नाचतले सैम संगीताच्या तालार. योकार हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. 15व्या वित्त आयोगाचे वांगडी गोंय दौऱ्यार आसात. बिरेस्तारा राजकीय पक्षांनी खण आनी घनकोयर वेवस्थापन आनी हेर गजालीं खातीर पयशे मागल्यात. भाजपान 1300 कोटी रुपयांची मागणी केल्या. ते भायर खणीं खातीर 300 कोटी रुपया. जाल्यार गोवा फॉरवर्डान फकत खणीं खातीर 6000 कोटी रुपया मागल्यात. जाल्यार काँग्रेसीन 1200 कोटी रुपयांची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. 15व्या वित्त आयोगाचे वांगडी बिरेस्तारच्यान गोंय दौऱ्यार आसात. बिरेस्तारा तांणी पंचायत आनी पालिकांची बसका घेतली. उपरांत सांजे तांणी उद्योजक आनी राजकीय पक्षां वांगडा चर्चा केली. शुक्रारा तेंची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका आसतली. आमी आतां 50th कमिशना समोर गोंयच्या संदर्भातलें निवेदन दिल्लें आसा. गोंयचे जे वेगवेगळे सॅक्टर आसात, मायनिंग सॅक्टर आसत, एग्रीकल्चर आसत, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, टुरिजम आनी जिल्हा पंचायत, ह्या सगळ्या सॅक्टरा भितर आमी तांचे कडेन डिमांड केल्लो आसा की इमिजिएटली आमकां सगळे 1300 कोटी हे गोंय सरकाराक इमिजिएटली रिलीज करचे. सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट आसा, अशा तरेचे आणखीन 2 प्लांट जे आसा हे गोंया भितर जावचे. आनी ताका लागून हें जर कारण आमी पंतप्रधानांचें जें स्वप्न आसा स्वच्छ भारत अभियान हें जर आमकां पूर्ण फुलफील करूं जाय जाल्यार आमकां ही गरज आसा. हे आमी आज आमचे कडेन डिमांड केल्लो आसा. मायनिंगे खातीर आमी इमिजिएटली 300 कोटी हे मायनिंगेक लागून दिवचे अशें मागलेलें आसा. त्या टायमार गोंयचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की गोंयच्या सगळ्या पक्षां कडेन उलोवन आमी एक रिपोर्ट कंपायल करून सगळ्यांची कॉन्फिडन्सान घेवन रिपोर्ट आमी सबमीट करतात. आमकां आयज कळ्ळें की हो रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून. आनी गोंयच्या कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवना, गोंयच्या खंयच्याच पार्टीक कॉन्फिडन्सान घेनासतना चोरून दिल्ल्या भशेन हो रिपोर्ट तेणी तांकां धाडून दिल्या. बाकी सगळे स्टेटींनी सगळे पार्टींक इनवॉल्व केल्यात, स्टेक होल्डरांक इनवॉल्व केल्यात, जे इकॉनॉमिस्ट जे फायनान्शियल एक्सपर्ट आसा तांकां इनवॉल्व केल्यात. आनी आमचो गोंयचो सरकार भायल्या भायर रिपोर्ट धाडटा. आमकां आयज आजून सुद्दां फिगर एक्चुअली खबर ना. गोवा इज गोईंग थ्रू ग्लोबल वॉर्मिंग आनी ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या ह्या इशू खातीर वॉटर कशें करून कन्जर्व करपा जाता, उदक कशें करून सांबाळपा जाता, ह्या हेजेर आमी जवळ जवळ 1200 क्रोर्स आमी स्टेटी खातीर डिमांड केला. टोटल आमी जवळ जवळ 2750 क्रोर्स एडिशनल फंड्स गोंया येवचो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक. तातूंत भितर एक इशू आमी जो घेतलो तो तियात्र आसा. तियात्र आज आयचे परिस्थितींत तियात्र सामको काबार जावपाक लागला आसा. हांवें चीफ मिनिस्टर आसतना तियात्र एकाडमी केल्ली, तांकां फूल सपोर्ट केलो म्हणून तो काही प्रमाणात उरला. ताजे खातीर स्पेशल 5 कोटीचो ग्रांट्स. But they had already submitted which I got through newspaper. Today some paper has brought it, and then we had to prepare our memorandum. We said that we support whatever memorandum is given by the government. In addition to that, we have demanded them special focus. But main thing is what I have told him, that at least on the principle that 50% should come to the state of Goa of the total taxes which center collects from the state of Goa. This is the basic crux of it. Now, one more issue which I have told him, Goa during that Golden Jubilee celebration, we have basically demanded 6,000 crores for mining affected people. We have asked more funds to urban local bodies for solid waste management, sewage treatment and urban flooding. We have asked funds for public rapid transport system.
we've asked compensation for Anjali Island, which was gifted by the then government. उद्योजक आणि पंचायती आणि पालिकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. पळयात. आमी आमचे रिक्वायरमेंट 5 वर्सां खातीर तांकां प्लॅनिंग करपाक 5 वर्सां खातीर आमकां फंड मेळपाक लास्ट पयलीं 5 वर्सांचे दिल्ले जवळ जवळ लास्ट आमकां 15 कोटी आयिल्ले तितूंतले आमी 5 कोटी ऑलरेडी स्पेंड 10 कोटी आमचे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू आसा आनी ह्या खेपेक आमी आमच्या सगळ्या कावन्सिलराच्या वतीन पणजेच्या वतीन आमी मेन स्ट्रेच केल्लो पॉयंट गार्बेजीचो. Hi, on behalf of the Goan industry, आम्ही फायनान्स कमिशनाक रिप्रेझेंटेशन दिला की गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव द मनी टू हेल्प इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा, ज्या खातीर द इंडस्ट्री इन गोवा इज सफरिंग व्हेरी बॅडली. So on behalf of across the industrial spectrum, we have given a presentation that especially we have asked for a grant in aid of 1,000 crores to upgrade the power infrastructure in the state of Goa. And most importantly, as all of us know, tourism is one of the biggest industry in the state which is suffering, and state government is not able to give money to build the infrastructure. So we have asked for a special grant of 1,000 crores to build a international level convention center in the state of Goa. दोना पावलाच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख श्याम चारी. मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे आत्महत्येचे केशीत विल्सन गुदिनोचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयान भायर आयलो. हो अर्ज भायर मारतना ताका उच्च न्यायालयात वचपाची संद सत्र न्यायालयान दिली. गुदिनोचो वकील रोहित ब्रास डिसा सांगता तो उच्च न्यायालयात वतलो खंय. प्रकाशाचे आत्महत्येक व्हॉट्सॲपावेलो मेसेज गुदिनोक दोशी ठरावपाक बळिश्ट पुरावो थारपाक शकना अशें ब्रास दिसा म्हणटा. प्रकाश नायकान आपल्याचेर गुळी मारून आत्महत्या केल्ली. ताचे आदी आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपाचेर ताणें आपल्या आत्महत्येक विल्सन गुदिनो आनी ताहिराक जबाबदार धरलेले. Anticipatory bail application is rejected, but we are applying immediately to the High Court for an anticipatory bail. Now what is important to keep in mind is there is a presumption of innocence of the accused. There cannot be any trial by the media here, you know. Now we have applied for an court has taken a decision. We will be going through the decision and taking a call whether to prefer an anticipatory bail, but most likelihood will be preferring an anticipatory bail. Now he has an opportunity to prefer to file an application for anticipatory bail in the High Court. So there is a legal recourse available to him. Now also keep in mind one thing, apart from the mere fact that the suicide message note on the WhatsApp merely mentioning his name, there is no other iota of evidence on record to suggest that he has abetted the crime of suicide. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सीएएच्या विशयावयल्यान कांय राजकारण्यांनी जातीच्या आणि धर्माच्या आधारान लोकांची वाटणी करपाचे थारायला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आरोप केला. सीएच्या विशयाचेर कोणेय म्हजे कडेन उक्तेपणान एके माचेर येवन चर्चा करची ताणें विरोधकांक आव्हान दिला. जाल्यार दुसरे वटेन भाजपा जात आनी धर्माच्या नांवान लोकांमदीं फूट घालून आमच्यो जमनी घशान घालपाक सोदता असो गाकुवेदान आरोप केला. मडगांवां बिरेस्तारा जाल्ल्या सारस संमेलनाचे माचयेवेल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान वा बांगलादेश हे धर्माचेर आदारीत देश. ते स्वताक धर्मनिरपेक्ष मानिनात. भारत हो खऱ्या अर्थान सेक्युलर देश. देखून भारतातच हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई सगळ्या धर्माचे लोक एकचारान रावपाक शकतात अशें ताणें सांगलें. कोणी तो म्हाका खंयच्याय ओपन डिबेटाचेर जे कोणीय येवचो आनी म्हाज्या वांगडा डिबेट करची म्हाजी तयारी आहा ताका सांगपाचें. आनी हांव ठामपणे सांगता एकट्याकूय हिम्मत ना ह्या पद्दतीन ओपन डिबेट म्हाज्या वांगडा सीए ह्या विशयाचेर कोणीय करची आनी खंयच्याय पद्दतीन करची. हांव म्हणटा जेंकां भंय आसता पळय न्ही ते फाटल्यान उलोवपाचें काम करता. जातीच्या आनी धर्माच्या आधाराचेर लोकांचें विभजन करपाचें म्हणजे लोकांक डिवायड करपाचो हे राजकारण करपाचें काही राजकारण्यांनी जें आसा हें ठरयल्लें आसा. तुमी मुद्दा म्हणून काडून पळयात. तुमी यात अफगाणिस्तान, बांगलादेश आनी पाकिस्तान हाचो जर तुमी इतिहास काडून पळयलो सगळ्यात व्हडलो अन्याय जर कोणाचेर जाला आसत जाल्यार तो क्रिस्तांव भाव भयणीचेर जाला आनी तांकां विकपाचोय प्रकार जालो. तांकां व्हरून चायनाक विकपाचो प्रकार जर कोणी केला आसत जाल्यार ते इस्लामीक कंट्रीन वचून विचारात. गोंयांत एनआरसी लागू केलो जाल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातींतले 95% लोक जमीन आनी घरा भायर जातले. गाकुवेद मंचान भंय उक्तायला. मुस्लिमां कडेन बोट दाखोवन जरी हो कायद्याचो हावको दाखयता आसले तरी भाजपा सरकाराचो दोळो आमचे जमिनींचेर आसा. आमच्यो जमिनी ते हातासपाक सोदतात असो गंभीर आरोप करतना
मोदीच्या CAA, NRC आणि NPR कायद्याक गाकुवेदान खर विरोध केला. 1964 टेनन्सी एक्ट आयलो आणि 1976 फायनल अमेंड एक्ट जालो कसेल त्याची जमीन रावतेचे घर. तो इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंटाच्या निश्काय लाव जावना आणि त्याचो फायदो घेवन 2014 जेन्ना तो अमेंड केलो मनोहर पर्रीकर गव्हर्मेंटान तेन्ना जी आमची धांदळ जाली त्याचे वयल्यान सांगतात की आमचे लोक घराचो डॉक्युमेंट दिवंक शकूना आज पर्यंत. एक 5,000 पेक्षा केसी आमच्यो हेतून आसात, मामलेदार कोर्टान आसात. गोंयचो जो समाज जो आसा तो आतां जर आमकां NRC लायलो एसटीकूच म्हणून जर विचार करतात जाल्यार 95% NRCंतल्यान लोक भायर पडटले, सिटीजनशीप प्रूव करूंक शकचे ना. तर हें एक मोठें षडयंत्र आसात. हें षडयंत्र मुस्लिमांक जरी बोट दाखयलां हें षडयंत्र आमचेर आसात कित्याक आमचे कडेन जमनी आसात, मोठे मोठे दोंगर आसात, मोठे मोठे शेतां आसात. तर हें षडयंत्र कशें आसात तर हे सगळे एकटे मेळ्ळ्यात. म्हणजे BJPचे लोक आसात, RSS तांकां मायंड दिते ते आसात, जे जातीवादी लोक आसात आनी जे तेंचे अंधभक्त आसात जेंकां फक्त ताका ते BJPक सपोर्ट करपाचो आसा, लोकांचो विचार न करपाचो आसा स्वताच्या फायद्या खातीर, ते लोक हेतून सामील जावन ह्यो आमच्यो ज्यो जमनी ज्यो आसात जश्यो आमकां NRC वयल्यान काडले ऑटोमॅटीक आमचे प्रॉपर्टी रायट्स सगळे गेले. प्रॉपर्टी रायट्स गेले म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली तांकां त्यो आमच्यो जमनी, आमची प्रॉपर्टीज, आमचे कितें कितें आसा ते तांकां मेळ्ळें आनी तेतूंतल्यान आमी भायर पडटले. जेन्ना प्रायम मिनिस्टराची डिग्री विचारतात की डिग्री प्रायम मिनिस्टर दिवंक शकनात, जी माझी फॉर्मर जी HRD मिनिस्टर आशिल्ली तेजी डिग्री विचारता ती दिवंक शकनात, तेन्ना आमचें कितें? संघ परिवारा लोक सांगताले बांगलादेशी 3 कोटी घुसखोरां धांवणयताले म्हणून. आज ह्याच सरकारान जे 3 कोटी घुसखोरां धाडचे सोडून आज जे आसामीत जे आमचे ट्रायब्स आसात तांकां धांवणोवपाचे आनी डिटेंशन कॅम्पान धाडपाचें काम सुरू केल्लें आसा. सो हें आमी कशें जावपाक दिवचें नात. जो सिटीजनशीप अमेंडमेंट जो हाडलात ताका आमचो पूर्ण विरोध आसा. कारण हे जो अमेंडमेंट जो नवीन हाडलात तो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन करपाक सोदतात. म्हणजे हायकास्ट आणि लो कास्ट म्हणजे मनुस्मृतीच्या प्रमाणे म्हणजे ब्राह्मिन्स आणि शूद्रास, उच्च आणि नीच अशा प्रकारचे 2 डिस्क्रिमिनेशन करून एक वेगळी समाज ही BJP हांव करूं सोदून आमचे भितर फूट घालपाक सोदतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दर्जेदार फुटबॉल खेळगडे निर्माण करपात गोंय अजूनय फाटी आसा. देखून सकयल्या पावंड्याचेर अजून काम करपाक जाय. ग्रासरूट पावंड्या वयल्यान बरे खेळगडे निर्माण जावपाक शकतात अशें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबून सांगलें. गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन आयोजीत केल्ले आंतर प्रसार माध्यम फुटबॉल सर्तीच्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्यान मायकल मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो. lot of boys and girls are very passionate about this game in Goa. To take it to a other level, we require dedication, commitment, and sincerity from all the coaches. Coaches have to be very sincere in teaching, in giving new ideas how to be competing with the international standards. Once upon a time, we had youth from Goa playing for national team. We had our Brahmanand Skakawkar, we had our Bruno Coutinho, and all these guys playing for India. But today we see them, most of them, they have dedication, but time comes where they leave this beautiful game of football. You know, the technology has overcome us, so we have to. Technology is there only. Technology will come, will change. You know, boys and girls are more into all these gadgets and all these things. But commitment to this beautiful game of football should be put in the minds of the youth at a very, very young age. School level. From school level, village level, and for that you require good infrastructure. Infrastructure is lacking in most of the villages of Goa. Now, in my constituency, we are doing up all 4 football grounds. बांबोळीच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कापासदाद आसात जाल्यार कॅसिनो वेरे रेश मागुश दर्यादेगेर हाडून दाखयात. गोवा फॉरवर्डाचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकारान सरकाराक आव्हान दिला.
लोकांचे सरकाराक कांयच पडले ना अशेंय ताचें म्हणणें. कॅसिनोंच्या विरोधात लोकांक उबे करतलो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. खणींचो प्रश्न सुटावो जाल्या उपरांत कॅसिनोचें धोरण सरकार थारायतलें अशें मायकल लोबन म्हटलेलें. सरकारान परवानगी दिले उपरांत हे कॅसिनो वेरेचे वटेन हाडून दवरतले अशें तांणी सांगलेलें. त्याच्या विधानाचेर फुर्योज जाल्ले जयेशान तेचेरय चढाई केल्या. लोबोन हे कॅसिनो वेरे हाडपाचो यत्न केलो जाल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. पळयात जयेशाची भुमिका. कित्याक आमी थंयसर हायलायट करून दाखयलें की लोकल फिशरमॅन जे आसा, जे फिशर फोक्स आसा, जावं थंयसरली आमची जे लोक आसा हू आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट, स्टेक होल्डर्स आसा, हे कशे तरेन इफेक्ट जाता. आनी हेंच्यांनी आपलो रोश, आपलो राग थंयसर वचोन बोटीर वचोन दाखयलो. आनी वी आर ब्रिंगींग अप एंड वी आर वीथ द पीपल. आमी लोकांचो जो प्रश्न आसा तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कडेन पावोवपाचो आमी काम केल्लें आसा, हेज्या पयलीं केल्लें आसा आनी हेज्या फुडें सुद्दां करतले. We will see to it that that casino is not shifted at this place because lot of people's livelihood is depending on this place. So local जांगूच जर तुमी जो फिशिंग ग्राउंड जर तुमी लोकां कडल्यान पयस करशात जाल्यार तेणे आपल्या फॅमिलीचो उदरनिर्वाह कसो करपाचो, फॅमिली कशें पोसपाचें, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क टुडे. वी आर नॉट एबल टू गिव दम एम्प्लॉयमेंट एंड वॉट एवर एम्प्लॉयमेंट इज देर वी आर ट्रायंग टू टेक इट अवे फ्रॉम देर. पण हो मांडवींच्यान मांडवीन कॅसिनो शिफ्ट करून कितें अचीव करपाक सोदता, कितें साध्य करपाक सोदता इज क्वेश्चन टुडे. आणि खंयच्यान हांगासर हाडून कितें करतले तुमी, वेदर यू आर गोइंग टू ब्रिंग द एंटायर थिंग टू वेरे ऑर इट वील स्टील ऑपरेट फ्रॉम पेंजीम. प्रश्न आसा की पणजे कंजेस्ट जाता, पणजे नाका नाका असले धंदे जाता, पण तुमी हे शिफ्टिंग करून ऑफिसीस तुमी ह्या वाटेन शिफ्ट करतले आनी ह्या वाटेन ऑफिसीस शिफ्ट केल्यार तुमी हांगासरल्यान तेजे ऑपरेशन स्टार्ट करतले, तांकां हांगासर तुमी फ्रंट ऑफिसीस दितले. हांगासर फ्रंट ऑफिसीस दितले जाल्यार यू हॅव द निडेड इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमचे कडेन रस्ते आसा, तुमचे कडेन पार्किंग आसा, तुमचे कडेन ते गाडयो हँडल करपाचो, तो क्रावड हँडल करपाची तुमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा. इज द पंचायत टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. ग्रामसभेक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतले आसा. एवरीबडी इज ऑब्जेक्टिंग टू इट. आनी आय डोंट नो वाय आर फोर्सिबली मुद्दम काडून लोकांच्या माथ्यार तुमी कित्याक मारूंक सोदता पळय. वील सी टू इट दॅट द कॅसिनो इज नॉट शिफ्टेड दिस सायड. आमी लास्ट एक बोरींग घातलेले पळय, आमचे लोक स्वता वचून बोरींग कापपाची कॅपॅसिटी जी आसा, वी हॅव शोन द कॅपॅसिटी एंड वी हॅव शोन द इंटेंशन टू गो एंड कट द बोरींग. जर हे जायत आमी उरलेल्या त्या लायनीन जितले कॅसिनो येतले पळय, त्या लायनीन जितली वेसल्स येतली पळय, आमी सगळ्यांचे बोरींग वचून कट करतले. वी वील टेक लॉ इन आवर हँड्स. आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता आमी कितेंच वायट करचें ना, कितेंच गैर करचें ना, बिकॉज गव्हर्मेंट इज नॉट सेन्सिटीव टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द लिव्हिंग, टुवर्ड्स द डेली अर्निंग अँड लायव्हलीहूड ऑफ द पीपल. वेरेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्प समितीची पहिली बसका बिरेस्तारा जाली. ते विशीं गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय गोवा 365 कडेन उलयतालो. हे बसकेत निधीच्या रुपांतरणाचेर उलोवप जालें अशें ताणें सांगलें. फुडली बसका 5 फेब्रुवारीक म्हटल्यार अर्थसंकल्प सादर करपाचे एक दीस आदी जातली अशी माहितीय ताणें दिली. Budget committee is the committee of the House, which is meant to have a post-budget review. Now, I am the chairman of that committee, appointed by the Speaker, by the House. We have got a 7-member committee, in which the quorum required is 3. 3 members were present, and we had the meeting. Incidentally, it so happens that it is the first time that the budget committee has ever met in the Goa Legislative Assembly. Now, what I wanted to find out was, what is the allocation to different departments in the budget? What is the utilization of the funds allocated to this department? Whether there has been reappropriation, which is moving the funds from one purpose to another. It is normally expected that the government, the Chief Minister would present the budget on a Thursday. Our session begins on Monday the 3rd. So it would be on 6th that they would present the budget. So on the 5th I reconvene this meeting, where I expect all government departments to give me this data, because this is the data which is very crucial to see the direction of our expenditure, whether expenditure is being done properly or whether it is becoming wasteful, whether it is actually being allocated to the purposes which are being stated in the budget or it is being diverted to some other unknown sources. अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विजय सरदेसाय गोवा 365 कडेन उलयलो. निधीच्या रूपांतरणाचेर उलोवप जाल्ल्याची ताणें माहिती दिली. Are you aware of any such instances where it's been diverted to sources? The basic premise of asking these questions
is because in my experience as a Minister for Agriculture, I've seen that utilization is not very well done. I have information, unconfirmed information, that only 20% of budget allocated to agriculture has been spent, which means 80% is unspent or has been reallocated somewhere. Governments normally use a very time-tested tactic of reappropriation. They set out lofty goals, but eventually it is their interest or their constituencies or their the agenda of their political parties which govern the actual expenditure, and the stated ideals remain pending for want of funds. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत काजू माफियांचो वावर वाडला. देखून गोंयचे पारंपारीक काजू उत्पादक फाटीं पडपाक लागल्यात. आदलो शेतकी मंत्री आनी भाजपाचो फुडारी रमेश तवडकार म्हणटा. भायले व्यावसायिक गोंयच्यो काजू 100 किल दरान घेतात आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 3000 रुपया किलांनी विकतात अशें ताचें म्हणणें. भात शेता खातीर मेळपी आधारभूत निधी 2007च्यान वाडोवंकच ना अशें तवडकार म्हणटा. भात शेता खातीर किला आड 10 रुपया मेळटात, हातूंत वाड करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. काजी आनी भात शेता विशीं गोंयभर जागृताय करपाचें ताणें थारायला. 26 जानेवारीक काणकोणा पयली जागृताय मोहीम राबयतले अशें ताणें सांगलें. फाटल्या 2 वर्सां जी काजूची रेट जी आसा ती सतत देंवत आसा. एक वेळाचेर 180 रुपया ही काजूचेर भाव आशिल्लो आनी आज जवळ 3 वर्सां उपरांत आतांची जी रेट आसा ती सादारणशी 90 रुपया किंवा 100 रुपयाचेर पावल्ली आसा. अशा तरेचो एक केजी म्हणजे हो एक शेतकऱ्या मदें अत्यंत एक भयग्रस्त अशें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. काजूची रेट आसा इंटरनॅशनल मार्केटांत ताजो भाव वाडत चल्लो आसा. कांय भायले लोक हांगा गोंयांत येता आनी ऑर्गेनीक म्हण सर्टिफाय करता, कारण ही आमच्या डोंगराळ भागांतली जी काजू आसा ती बाय डिफॉल्ट ही पूर्णपणे ऑर्गेनीक आसा. आनी ह्या गजालीचो फायदो उठून जो आसा की तीच काजू इंटरनॅशनल मार्केटांत 3000 रुपयांनी पर केजी विकली वता. मागीर हाजे भितर एक अत्यंत एक माफिया म्हळ्यार हरकत ना, म्हळ्यार शेतकऱ्यांक फटोवपाचो अशा प्रकारची वृत्ती गोंयाक भितर चल्लेली आसा. ती रेट कोणें ठरोवप, सरकारान ठरोवप किंवा मार्केटींग बोर्डान ठरोवप. कांय जाण म्हणटा की ती गोवा बागायतार ठरयता. अशा तरेची की एक उडवाडुवेची उतरां किंवा कोणाचे तरी धकळप आनी ह्या माफियांनी की गोंयच्या शेतकऱ्यांक लुटप. मजगती ऑल इंडिया एम्प्लॉई फेडरेशनाचो अध्यक्ष उपासो गांवकार म्हणटा हो विशय मुखावेल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत प्रभावी थारपाक शकता. वेळ पडलो जाल्यार शेतकार वेंचणुकेचेर बहिष्कारय घालतले. जे घाम गळटात ते सगळे गांवांतले लोक आसात आनी जिल्ला पंचायत ही पंचायतीची हे आसा, तातूंत हे येना. ज्या लोकांचेर अन्याय जाता त्याच लोकां खातीर तेणें कितें तरी करचें पडटलें. जशें काणकोणाक ते हे आशिल्ले न्ही मारले त्रिवाळ, त्या लोकांनी बहिष्कार घातलो, तसोय बी शक्यता जावपाची संभावना आसा. वेळ पडल्यार तुमी बहिष्कारय घालता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काँग्रेसीन बिरेस्तारा नेताजी सुभाषचंद्र बोसाची 123वी जयंती मनयली. ह्या निमतान काँग्रेस हाऊसात आयोजित केल्ले कार्यावळीत नेताजीच्या फोटवाक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी फुलां अर्पिली. युथ काँग्रेसीन आयोजित केल्ल्या सुवाळ्यात जीपीसीसी अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, युथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष वरद मार्दोळकार आनी हेर हाजर आसलेले. तेजे पेट्रियोटिझमाक तेका लागपी मनीस ना हे उद्गार महात्मा गांधीचे आशिल्ले. आनीक महात्मा गांधीन तेका हे करता आसतना इज अ प्रिन्स अमंग, जेन्ना तेजें मरण जालें आतां तेजे मरणाचेरूय तो वेगळो गुंतो आसा. थोडे म्हणटात तो प्लेनाचे क्रॅश जावन मेलो, थोडे म्हणटात तेजे नंतर तो युपींक एक स्वामी जावन रावलो आनी आपली आयडेंटिटी ताणें डिस्क्लोज केली ना. एक लक्षात येवपाक जाय की महात्मा गांधीजी आनी सुभाषचंद्र बोस
हांचे ध्येय एक आशिल्लें. ध्येय कितें आशिल्लें? ध्येय आशिल्लें भारत पारतंत्र्यांतल्यान स्वतंत्र करपाचें. मार्ग कदाचित वेगळे आसपाक शकतात, आमी पळयतात खूब जाणांचे मार्ग वेगवेगळे असतात, पूण ध्येय अल्टिमेट एक आसता. पूण ही सगळे पुस्तकां वाचतना म्हणजे एक हांवें ताजो चॅप्टर वाचलो, तातूंत तो स्पश्टपणे म्हणटा की फ्रीडम इज नॉट गिवन, फ्रीडम इज टेकन. हें ताजें ठाम मत आशिल्लें. आनी म्हणून आज आमी जर ताजे विचार आचरणांत हाडटले, ह्या स्वतंत्र भारतांत जातीवाद, छळवाद, धर्मवाद असे वेगळे वाद आज जे उपस्थित केल्ले वतात, हांचे पासून प्रत्येक नागरिकाक स्वातंत्र्य मेळोवपाची गरज आसा. सुभाषचंद्र बोसान आर्मी तयार केली, आझाद हिंद फौज म्हणून, जेणे करून सगळे जपाना बरोबर तेणे टायअप करून एक फौज तयार केली, आझाद हिंद फौज. आणि ह्या आझाद हिंद फौजान आमचे भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर भरपूर वावर केलो आणि तेजे मोठे कंट्रिब्युशन आशिल्लें. पूण कालांतरान 1945 सालांत सुभाषचंद्र बोसाचें मरण जालें आणि 47 जे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तो ते पळोवंक शकलो ना. देशा मुखार जे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा, हे आमचे मुखार हे आमी आव्हानां अशीं पळोवन आमी ह्या विशयाचेर झगडपाची गरज आसा. प्रत्येकान सुभाषचंद्र बोस जावपाची गरज आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कॅन्सर ही महामारी न्हय, पिराय चढ असलेल्या मनशांमदी हो रोग दिसून येता. तशेंच लोकसंख्या वाढिल्ल्यान कॅन्सराचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात सापडटात अशें ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहनदास मल्लाथान सांगले. तशेंच पर्यावरणाचो इबाडिल्लो समतोल आनी शिगरा उट्टल्यामदी काळजाचो कॅन्सर दिसून येता अशेंय ताचें म्हणणें. गोंय कॅन्सर सोसायटीन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या जोड पावलान व्याख्यानमाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या व्याख्यानमाळेत टाटा मेडिकल सेंटराचो दोतोर मोहनदास मल्लाथान मार्गदर्शन केलें. कॅन्सराक लागून भारतांत वाडिल्ले ताण ह्या विशया वयलें व्याख्यान GMCत जालें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, गोंय कॅन्सर सोसायटीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले. Between the first mutation and subsequent mutation, because these are happening at random, it takes almost 20 to 30 years. In other words, carcinogenesis is a very long process. So people who live long are the ones who are at risk. Vogelstein's group said that about 2/3 of all cancers are caused due to random mutations that happen in the stem cells. When mutations happen, they are repaired. Sometimes the body is unable to repair it, and the mutations could accumulate and it can cause cancer. So in reality, what has happened? Why the cancer rate numbers have gone up in India? In the 1901 census, you see we had 12 million old people above the age of 60 years. In the last census, we had almost 100 million people who are above the 60 years of age. So if you kept the cancer rates to be constant at that age group and just calculated, this is what would have happened. From 50,000 new cancer cases, you would end up with 4 lakh. That means half of all cancers happened only because our population has grown old. So let us do a simple calculation. At the time of liberation, roughly 6 lakh people in Goa, if you took cancer rate to be 80 per 100,000, you would have had about 500 cases of cancer. In the last census, 15 lakh people, just only by the population increasing, you would have had 12,000. If the facilities to treat cancer has not increased, then you will have 3 more patients showing up in the clinic and you will think that there is an increase in cancer. Cancers have different speeds at which they grow. Some of them are like the snail, it doesn't progress and it doesn't kill. Prostate cancers, a lot of prostate cancers are like that. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेच्या हस्तुकी डिजिटल क्लासरूमाचे उक्तावण जाले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकर. उक्त्या दोळांमदी संवसार पळोवंक मेळना जाल्यार कितें जालें? दिश्ट नासली तरी संवसारांतले दर एके गजालीचो अणभव घेवपी आनी अणभव दिवपी लोकूय ह्या संवसारांत आसात आनी ते एकठांय येतले आनी फेस्तूय मनयतले. मुजगांचे फेस्त
पणजे सांताक्रूजच्या नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड संस्थेन 2 फेब्रुवारीक हे फेस्त जातले. पातोळ्याचे फेस्त, घुमटांचे फेस्त, आबोल्याचे फेस्त, एकवटाचे फेस्त अशी फेस्ताय तुम्ही पळयली. त्याच्याकय फुडें पावल घालपी हे फेस्त मुजगाचे फेस्त. नदर नाशिल्ल्या आणि अपंगुळांचे बाबतीन लोकांमदी जागृताय आणि जाणविकाय निर्माण करपाच्या हेतान ह्या फेस्ताक अनुचान सुरवात केल्या. लोकांमुखार व्यक्त जावंक नाशिल्ली प्रतिभा ह्या निमतान लोकांमुखार हाडपाचो यत्न करतले. 2 तारखेक सांताक्रूजच्या नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लायंड संस्थेंत डान्स आणि म्युझिकाच्यो कार्यावळी जातल्यो. सांताक्रूज वाठारात सगळे जाणीक भोवडी काडटले. मजगती संस्थेचे वांगडी आणि दिश्ट नाशिल्ले कलाकार आपली प्रतिभा दाखयतले. फेस्ता विशीं माहिती दिता मेरियेश फर्नांडीस. 2nd February in this village, so Santa Cruz, we're going to have the Musganche Fest. So this is the first festival, and we chose Santa Cruz especially because it's got a rich history of music here. There is Konkani Theatre, Konkani Teatro is here, musicians are here, composers are here, and the next generation has to know the history of Santa Cruz. It just happens to be here, National Association of the Blind. पणजेच्यान आमचो खबराकार अनिकेत नार्वेकार. मुरगांवांतल्या कांय मतदारांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडोवपाचें प्रकरण बरेंच तापलां. मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकाराची दखल घेवन मतदार वळेरेंतल्यान नांव काडून उडोवपा फाटल्यान कसलें राजकारण चल्लां ताचो सोद घेवचो अशें थळावे लोक आनी मतदारांनी मागलां. तशेंच डॉक्युमेंट सादर करपा खातीर वेळ वाडून दिवचो अशें तांचें म्हणणें. हे विशीं कांय मतदारांक नोटीसी धाडल्यो अशें संयुक्त मामलेदार म्हणटा. अशें आसले तरी नोटीसी तांकां मेळूकच ना अशें मतदार आनी थळावे नगरसेवकांचें म्हणणें. मतदार वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडोवपा फाटल्यान मोठें राजकारण आसा असो आरोपय ह्या नगरसेवकांनी केला. आयज आमी मामलेदाराक मेळपाक येयलेली की म्हाज्या वाड्यार लोकांची नांवां डिलीट जाली. तेन्ना ही आयज लिला गांवकर एक बायल मेळ्ळी म्हाका आनी ती कितें सांगता आपल्या दोगां चेडवांची नांवां डिलिशनाक घातल्या म्हणून. तिका हांव कितलींच वर्सां जालीं पळयता की तिचें वोटींग हांगा वोटींग सगळ्यांक रायट आसा जाल्यार तिचे 2 जाण चेडवाचें वोटींग डिलीट करता जाल्यार कोण आतां पॉलिटिकल कोण कावन्सिलर म्हणून कोण करता काय कोण बीएलओ ड्युटी करता तो करता ते कोण एक मनीस येता तेंची नांवां घेता डिलिशनाक घालता हें चल्लां तें बरें न्हय. हेजेर हांगा सीएमान लक्ष घालपाचें. आमी हिंगासर आयज जॉयंट मामलेदारा कडेन हांव येवपाक कारण इतलेंच की म्हाज्या वॉर्डान जावं जायते आमच्या सगळ्या म्हाज्या कलिग्साच्या वॉर्डान सगळ्यांच्या वॉर्डान जायती इलेक्शन जे ऑलरेडी तिका प्रेजेंट रावतात तेंचे इलेक्शन्स कार्ड डिलिशनाक नोटिसीस काडलेल्या नोटिसीस आनी ते बी नोटिसीस तांकां सो जावंक ना. नोटिसीस खंय तरी एक वॉलाचेर पेस्ट केल्या खंयच्या स्कुलान पेस्ट केल्या ओके स्कुलान पेस्ट केल्या दॅट इज एग्रीड पूण ते नोटिसीस तांकां सो जावंक ना. तांकां नोटिसीस कालूच पेस्ट केल्या ते बी वॉलांचेर आनी फाल्यां लास्ट डेट आहा. सो विथीन 3 days हे टायम ना ताका लागून आमी जॉयंट मामलेदाराक एक पर्सनल रिक्वेस्ट केल्या की बाबा हो नोटीस टायम आसा तो मातसो तुमी एक्सटेंड करपाचो. काल जी 1400 डिलिशन केला ऑल्मो गोवान तेंची लिस्ट लायल्या दनपारां. ती लिस्ट खंय लायला स्कुलांनी लायला खंयच्या भिंतीचेर लायला. सो लोकांक सारकी नोटीसी इश्यू करूंक ना आनी लास्ट डेट दिला फाल्यांची. सो आमी मामलेदाराक रिक्वेस्ट करपाक येयल्ली की ही एक्सटेंशन दिया आमकां म्हणून. लोकांक अजून नोटीसी पावोंक ना ती लोक हांगा हियरिंगाक येतली कशी. इलेक्शन कार्ड ते इतले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आनी इलेक्शना कार्डा शिवाय खंयच वचूंक शकना. सो इतले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आनी इतले लोकांक खातीर 2 दीस पावोवंकूच शकना जाल्यार इतली घाई कित्याक तांकां पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सा खातीर करता. बीएलओ सुद्दां आयज प्रेशरान काम केलां. बीएलओन सुद्दां आयज आमकां बीएलओन इन्वॉल्व करूंक ना पण मिलिंदाचे जे कावन्सिलर आसा तांकांच इन्वॉल्व केल्लेले आसा. स्वताचे राजकीय हित साधून घेवपा खातीरच मिलिंद नायक आणि ताच्या मर्जीतल्या नगरसेवकांनी मतदार वळेरेंतल्यान लोकांची नांवां काडून उडयली काँग्रेसीन आरोप केला. देखून मामलेदारान सगळ्यांच्या कागदोपत्री पुराव्यांची तपासणी करून मागीरच कितें तो निर्णय घेवचो अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. सो आमी मामलेदारा कडेन मागणी केल्या की एक तूं मिटींग घे जे नांवां जेंची डिलीट केल्या त्या लोकांक ते आपय तुजो एक रिप्रेझेंटेटीव धाड नाल्यार तूं स्वता थंय व्हेरीफाय करपाक कितें ही आतां केस मातशी सेन्सिटीव जाल्ली आसा. बीएलओंचेर थंय बीएलओंक धाडचे परस मामलेदार ते स्वता जर फिल्डार वचून हे व्हेरीफाय करत जाल्यार चड बरें जातलें. आनी आमच्या मागणे प्रमाणे मामलेदार मान्य जाला आनी तेणें सांगलां पूण बीएलओ आनी जे कोण लोक आसा जेंची नांवां डिलीट जाल्ली आसा तांकां घेवन आपूण मिटींग करतलो ह्या मागणेचेर तो मान्य जाल्लो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां
www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात आणि ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताच्या फोडणी फोव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. See, today I want to say something that our Prime Minister is doing that Pariksha Pe Charcha, that Modi. But I want to ask him one question that Baba, when आम्ही भायल्या लोकांची चर्चा केन्ना करतले? Because this Pariksha Pe Charcha you are going to do, the students will pass and then they will not get jobs. But तुम्ही सगळे जॉब सगळे आमचे आसा ते आम्ही सगळे ते भायल्या लोकांक दितले. So you must be clear on your stand of that Pariksha Pe Charcha or that Chai Pe Charcha or that भायल्या हांगा भरल्या ते चर्चा. Because yesterday in my constituency only I am telling you that somebody one person from that आमगे हिंगार येते ते येदुरप्पा काय पेदुरप्पा कोण आहा तो कर्नाटका that one fellow came over here in Goa and his name was something like Ulappa Bholappa Nallappa and now his name is converted into that Umesh Bholanath. These things should not happen. That's why that revolutionary Goans that तो आमगे परब म्हणटा तो that Pogo is a need of the hour. Pogo is a need of the hour. Yes, even I think that Pogo is a need of the hour because आजकाल Cartoon Network कोण पळयनाय. So I think Cartoon Network are also watched by the outsiders. So I think the Pogo is a need of the hour so that our Goans should also get jobs. And this is I want to say only one comment. You are doing the Pariksha Pe Charcha, no? You do Pariksha Pe Charcha, but the भायल्या लोकांचेर चर्चा आहा ती आमगे सारखी जावपा जायो.